नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आजपळ्या आयचे खबरो। अंकोला शिरूर दुर्घटनेत बेपत्ता 3 व्यक्तीलो शोध कार्य सुरू। ईश्वर मलवे टीमिली रक्षणा कार्याक सुरुवात। अंकोला शिरूर दुर्घटना संबंधित 3 बेपत्ता व्यक्तीले विविध रक्षणा कार्याच्या टीमीकडच्यान गंगावळी न्हंय शोध कार्य सुरू आसा। 12 दिवस जाले तरी उदकाच्या प्रवाहान प्रयत्नाक यश मेळचना। ईश्वर मलवे रक्षणा पंगडान सुरुवात करून या पाणबुड्यान गंगावळी न्हंयच्या तळात शोध कार्य सुरू केला। गंगावळी तळात फातर खूप आसात अशी तेमकडच्यान माहिती मेळ्ळा। बेपत्ता लोकेश, जगन्नाथ आणि अर्जुन हेमगे शोधासाठी ईश्वर मलवे हेमी गंगावळी न्हंयत शोध कार्याक वचून येतात अशी माहिती मेळ्ळा। केरळ राज्याचे लोकोपयोगी खात्याचे मंत्री रियाज अहमद हेमी सगळ्या रेस्क्यू टीमी बरोबर स्वतः मेळ माहिती घेतली। या वेळार केरळचे संबंधित आमदार सचिन देव, आश्रीफ, कारवारचे आमदार सतीश सैल हजर आशिल्ले। या वेळार जिल्हा प्रशासनाबरोबर खास बैठक घेऊन महत्वाच्या विषयाचेर विचार विनिमय करून नंतर मृत शरवण हेमगेल्या कुटुंबाक कर्नाटक सरकारातर्फेन 5 लाख रुपयाचो परिहार चेक केरळ आमदाराल्या हातात दिलो अशी माहिती मेळ्ळा। ನೆಂದಿದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಅವರದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಪುನಃ ಹಾಕ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಕರಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೋಪ್ ನೋಡಿ, ಈಶ್ವರಣ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರ ಥ್ರೂ ಇಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ। ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ। ಹಾಗೆ ಪುಟ್ಟ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ। I don't want to release this, even though I'm sure the media must be saying it so. But so, still I speak to my own team, part of which is here and part of which is in Delhi. We will come back after what that's our plan. In short, for the day. Point 2 and point 3, because one vehicle is cabin is there. No? The one from the gasoline, from the gas vehicle. Gas. Yeah, we have another 3 points more where we have received more response. So there are in effect 3.5 points one can say. One point is part of the third point. So the point 3 I will take your just where this cameraman is. It's 2 o'clock. Right. धोकादायक झाडाची योग्य बंदोबस्त करची प्रशासनाकडे मागणी। जनार्दन गावकार, कारवार। जिल्ह्यात जावच्या अतिवृष्टीन उदक भरची समस्या तर काही जाग्यार आसात। जिल्ह्यात वेगवान वाऱ्यान घरदाराचेर, विद्युत तारीचेर झाडां पड अनाहुत घडची घटना जास्त घडू लागलात। जिल्ह्यात पडच्या सततच्या अतिवृष्टीन काही प्रदेशात जमीन मोव जावन मोठमोठी झाडां माडां मोडणं किंवा मुसळधार पावसान वाऱ्यान उमसून पडची घटना घडू लागलात।
अशा घटनेन घर, शाळा, देवस्थानाचेर किंवा इतर मालमत्तेचेर झाड पण दुर्घटना घडिली उदाहरणां आसात. म्हण प्रशासनान असल्या धोकादायक मालमत्तेची सूचना संबंधित रेव्हन्यू खाते आणि ग्रामपंचायत पीडीओक दिवची सूचना केला. अशीच एक खबर कारवारात घडला. कारवारात अशीच एक धोकादायक परिस्थितीची माहिती कारवारचे समाजसेवक छत्रपती शिवाजी सेवा समितीचे अध्यक्ष श्री जनार्दन गांवकार कारवार हे मी प्रसार माध्यमाक दिला. कारवारच्या भांडीशिट्टा ते रेल्वे स्टेशन पर्यंतच्या कैगार रस्त्याचेर आजूबाजूच्या मालकी जाग्यात आशिल्ल्या झाडाचे बरेचशी झाडां खांदी या रस्त्या बाजून आशिल्ल्या 11 kV प्रवाहाच्या विद्युत तारी येईल असून अशा अतिवृष्टीन आणि जोरदार वाऱ्यान ती झाडां खांदी मोड केन्नाय बी या विद्युत तारीर पण दुर्घटना जावू शकता आणि अशी दुर्घटना घडल्यार कितलेशे विद्युत खांबे मोडची शक्यता नाकारू जायना. म्हण प्रशासनान हितूंत लक्ष घालून त्या धोकादायक झाडाच्या मालकाक नोटीस दिवन विद्युत वायरार अडखळ जावची झाडां खांदी कापून सुरक्षतेच्या दृष्टीन व्यवस्थित करची म्हण मागणी केला. सदर रस्तो अर्ध कारवार नगरसभेक तर अर्ध रस्तो शिरवाड ग्रामपंचायत व्याप्तीक असून दोन्ही बाजूच्या प्रमुखान विचार विनिमय करून हेजेर तोडगो काडचो आणि सार्वजनिकांच्या सुरक्षतेच्या हितदृष्टीन काही अहितकर घटना घडचे पयलीं योग्य क्रम घेवचो अशें जनार्दन गांवकार यांनी विनंती केला. नमस्कार, हांव जनार्दन गांवकार, छत्रपती शिवाजी सेवा समिती अध्यक्ष कारवार. पळया मित्रांनो, हो रोड असा रेल्वे स्टेशन रोड. ह्या रोडाक जास्तीत जास्त ट्रॅफिक उरता कित्याक रेल्वे लागून आनी हिंगा कॉलेज आसा, स्कूल आसात. हांव कितें सांगता म्हणल्यार ह्या रोडाचे भांडीशिट्ट्यार धन रेल्वे स्टेशन पर्यंत बागाची झाडां आसा, आजूबाजून बागाची आंब्या रूख, पोन्नेल आंब्या रूख आनीक वडा रूख हे पुराय रस्त्यार येयलात आनी तेजी सकल 11 kV लायन येयली आसा. पळया 11 kV लायन आनी हिंगा पळया वडा रूख आनी 15-20 मिटरां अंतराक एक व्हड आंब्या रूख हे पुराय येयले आसात. हे फाल्यां तर वाऱ्यान 11 kV लायनीर पडल्यार थोडो अनाहूत घडतलो. हे रोडाचे अर्ध जबाबदारी म्युनिसिपाल्टील आसा आनी अर्ध शिरवाड ग्रामपंचायत आसा. पंचायत सुद्दां कसले हेजे बद्दल एक्शन घेवचे ना. त्यासाठी ग्रामपंचायतीन आनी म्युनिसिपाल्टीन हे रोडा दिगे नाशिल्ले मालकाले झाड आसा तेमकां नोटीस दिवन काडूं जाय. ना जाल्यार तेमकां दंड घालून तरी खाण घेवन लोकांच्या जिवा बद्दल सुरक्षितेसाठी कारवाई करता म्हण हांव विनंती करता. पळया आतां शिरुरात गुड कोसळून लोक मेले, तशेंच हांगा वाऱ्यान रूख पण घेवन 11 kV लायन आसा हांगा लोकांले जिवा अपाय जावच नाका. त्यासाठी दातील कारवाई करता म्हण हांव आमगेले नगरसभे कारवार आनी ग्रामपंचायत शिरवाड हेमकां विनंती करता. धन्यवाद. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवय बापूय आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्याली 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.